मुरगांव पालिका वाठारांत आशिल्ली श्रीधर इमारतीची परिस्थिती खूपच भिरांकूळ आशिल्ल्यान मुरगांव पालिकेन ताका टाळे मारपाचो निर्णय घेतला. मुरगांवांत सुमार 32 इमारतीची वायट परिस्थिती आशिल्ल्यान त्यो खाली करचे तशेंच तांचें नूतनीकरण करचें नाजाल्यार त्यो मोडचे असो आदेश इमारतींच्या धनयांक काडिल्लो. मात ताचे इमारतीच्या धनयांक कितेंच पडिल्लें ना. श्रीधर इमारतीची तशीच परिस्थिती आशिल्ल्यान इमारतीच्या धनयान ती इमारत रिकामी केली ना जाल्यार पालिका त्या इमारतीक ताळे लायतले अशें नगराध्यक्ष नंदादीप राउतान सांगलां. एक्चुअली श्रीधर बिल्डिंग ही सारकी सिटीन आहा, सेंटर ऑफ सिटी म्हटलें जाता ती बिल्डिंग. म्हाका दिसता आमी तेका अनसेफ म्हणून म्युन्सिपालिटीन ऑलरेडी लेटर धाडलेलें आसा आनी हांवें आतां एमीक इंस्ट्रक्शन दिलां, एमीक जेईक ते इन्स्पेक्ट कर. सपोज तांकां इंस्ट्रक्शन दिवनूय ते आयकना पळय, एक तर सेफ्टी जाय लोकां खातीर. वायट बरें जालें जाल्यार तेज्या पेक्षा आमी ती ना जाल्यार समज ते खाली करिना आमी सील मारपाक हांव चीफ ऑफिसरा कडेन उलयलां, नाजाल्यार ते आमी बिल्डिंग बेगीनच्या बेगीन सील मारून घेतले. आज आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयला की हांगासर एक ती आमची बिल्डिंग आसा जी ऑलरेडी हेज बीन डिक्लेअर्ड एज अनसेफ, तेजी एक वॉल पडल्या म्हणून. आमी हांगासर ऑलरेडी 32 बिल्डिंगो आसा त्यो अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केल्या आनी आमी नोटीस इश्यू करून तातूंत प्रोसिडींग सुद्दां करून आमी ओनर आसा तांकां डायरेक्शन्स दिल्या की ती बिल्डिंग आसा ती तेंच्यांनी कोण रावता तांकां थंयच्यान वेकेट करून ती बिल्डिंग रिपेर करपाक किंवा डिमॉलिश करपाक तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें म्हणून. ह्याय बिल्डिंगेचें सेम आसा, श्रीधर बिल्डिंग म्हणून आसा ती, जाल्यार इन्स्पेक्शन करून वी वील टेक एक्शन बाय टुडे इटसेल्फ.